नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकाच्या कार्यावळीत तुमचं सगळे येवकार. सद्याक गोंयाकच न्ही तर पुराय देशाक एक असं सिच्युएशन आयलां की भुरगे, कॉलेजीचे भुरगे रस्त्याचेर येवपाक लागल्यात. सद्याच्या वेवस्थेक तांणी आव्हान दिवपाक सुरू केलां. 2 दिसां पयलीं दिल्लीक जें कितें जालें ताचेर आतां सगळे देशांतले आमचे तरणाटे खुबळून उठल्यात. आनीक हाचे परिणाम गोंयाकय दिसपाक लागल्यात. गोंयाकय आतां जे आमचे कॉक्रोच जनता पार्टी ताचे फॉलोवर्स गोंयाकय वाडपाक लागल्यात. सो ह्या सगळ्या हाचेर आमी चर्चा करपाक आज आमचे वयल्यान आपयल्यात ते एडवोकेट राजाराव ग्रासेस हांकां. तर येवकार तुका. तर तूं स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान एक तेंपाचेर असो फुडें आयिल्लो. सद्याक आतां जें कितें देशाक भितर कितें जाता तें पळयल्यार तुका कितें दिसता काय म्हण? म्हाका दिसता की हें पळय चालू जालां तें बरें पयलीं फाटीं लेगून जावपाक जाय आशिल्लें. इट वॉज लॉंग ओवरड्यू. कित्याक हे बीजेपी चिंताय मरे की आपण लोकांक चिडून दवरले, लोक सदांच चिडून रावतलो म्हणून. तशें ना तें. आमगे इंग्लीश भाशेन एक टर्म आहा, इवन ए वॉर्म टर्न्स म्हणजे गायन दवरले लेगून हालता. ओके. ते भाशेन आतां टायम येयला लोकांक कितें आहा, आमकां दोळे धांपून दिश्टी पडटा कितें चलता तें. लेवल ऑफ करप्शन, डिसऑनेस्टी, वायलन्स सगळें. पूण लोक मातशे फाटीं फाटीं सरतालो. फॉर्च्युनेटली आतां हें एजिटेशनाक मुवमेंट एका एक फोर्स दिलो आमच्या चीफ जस्टिसानूच. कितें आहा, हें न्हिदून आसलें. सडनली तें कितें पॅराजायट्स म्हणले, जोल्ले म्हणले. आनी आतां हे जोल्ले म्हणल्यार ते सगळे जोल्ले भायर सरले. जोल्ले भितर पडे आसताले ते आतां भायर सरले. आनी म्हाका दिसता हें आमकां एज अ सिटीजन एंड एज अ नेशन हें कितें जाता तें मुखार घडये बरें जावपाक शकता हेचेर. प्रोवायडेड सगळे बरे भाशेन चलपाक जाय. आनी आमच्या लोकांनूय तांकां सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक मुगेल मतान सदांच आसा, तुवें सांगले ते भाशेन हांव यंग सन एक्टिविस्ट. म्हाका उगड आसा एक 1978 or 77 वर्साक एक छात्रा युवा संघर्ष वाहिनी म्हूण एक ऑर्गनायझेशन आसलें ऑफ जयप्रकाश नारायण. आनी तेणी एक कन्वेन्शन केलें रामनाथी. तेन्ना आमी सगळे भुरगे, देजमंड आसलो, प्रशांत, आमी सगळे आसलो थिंगा. आय थिंक इवन मोहनदास लोलयेंकार, हे सगळे थिंगा आमी म्हणजे आमची तकलें आहलें बाबा कितें यूथ एकठांय जातले आनी देशाक कितें बरें जातलें म्हणून. आनी तेन्ना जनता पार्टी म्हणून जाली. पूण तें समहाव उस्कोटलें, सगळें जनता पार्टी फेल. मागीर यशेन चल्लें न्ही आतां. म्हाका ते फावटीन दिसता की तेन्ना पळय कितें जावं ना तें घडये आतां जावपाक शकता. हे भुरगे पड रस्त्यार येयले तेन्ना तर ते भाशेन कमिटमेंट दाखयलो आनी मुखार वचत जावपाक शकता. आनी आतां हे येयले ते रस्त्यार तिनजूर जायत हे भुरगे शिकलोले, बिश्ते पॉलिटिकल येयलो ना, ते सगळे शिकलोले आनी दुखलोले. तांकां दुखलां की बाबा आमी कितलेय शिकूं, आमकां इन्फ्लुएन्स ना जाल्यार जॉब मेळनाय, आमकां कांय जायना. देखून ते रस्त्यार येयले. इवन शिकल्या लेगून तुका आतां हें लीक जाता न्ही एड्युकेशन पेपर आनी तुका चान्स ना. मुकलो हुशार आसले लेगून चान्स ना. ताका लागून हे लोक भायर सरला. तर हे जर सगळे आतां पळयलें आतां मेन दिल्लीक जालें, सगळें टोटल आमच्या कंट्रीक भितर आतां एक स्टुडंट पावर म्हणटा फुडें आयला. आनी मेन म्हणटा गोंयाकय आतां हो खतखत दिसपाक लागला. सो गोंयाक हें जावपाक कितें अर्दे गोंयचे भुरगे आमचे सप्रेस आहात, स्टुडंट आहात. कितें आहा, जयप्रकाश नारायण पळय आहा, तेणें तेका म्हणटा तो टोटल रेव्होल्युशन म्हणलें. घडये आतां हें टोटल रेव्होल्युशन ह्यान एक 40-50 वर्सां तेज फाटल्यान जयप्रकाश नारायणा फाटल्यान घडये आतां तीच आयडियोलॉजी घडये स्टार्ट जायत. गोंया म्हूण कितें आहा, गोंय आनी इंडिया वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोसायटी. आनी एकूच सरकार आहा. जावं गोंयांत डबल इंजीन, दिल्ली आनी हिंगा तेंचें इंजीन आहा. सो सेम प्रॉब्लेम ह्या लोकां खातीर गोंया आहा. गोंयान कितें डिफरंट आहा? गोंया फकत डिफरन्स की गोंयचे लोक भायर आसता आनी भायर वचून मातशे पयशे सुबेज जोडटा, गोंयची मिडल क्लास. बट आमकां तीच प्रॉब्लेम आहाय. आनीक सरप्रायझिंगली टू मी, हांवें गोंयकार आमचे लोक सुसेगाद म्हणयता, पूण हे 2-3 दीस दिश्टी पडटा की आमी सांगताय ते सुसेगाद ना. आमचोय लोक भायर सरला आनीक हे लोक सगळे भायर सरतले आनी आवाज मोठो जातलो म्हूण आमी सपोर्ट करपाक जाय तांकां. आमचे असले सिनियर सिटीजन आहाय तेणी आनी आमी कोत्ताय तांकां सपोर्ट. तर तूं म्हणटा सगळे कोण सुशेगाद आशिल्ले त्या बसून तुका एखाद्या आमगे काँग्रेस आशिल्ली सामकी सुशेगाद आशिल्ली, पूण ह्या 2 दिसां भितर इतले एक्टीव जाल्या की आमच्या राजभवनाचेर जो मोर्चा व्हेलो तो पळयलो म्हणल्यार सामको हे. सो विल दीस बी अ बिगिनींग
इवन गोंयचे पॉलिटिक्सा खातीर कितें वेगळें कितें जावपाक शकता काय? कितें आहा मरे, लायक एनी पॉलिटिकल पार्टी, काँग्रेसाक आतां उज लागलं न्ही, तोड गरम जायना ते वयल्यान बाकरी भाजपा सोदता आतां. ओके. कितें आहा, रेडी जात न्ही सगळें. हें एक्चुअली एजिटेशन काँग्रेस शूड हॅव स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू मी. नॉट जस्ट काँग्रेस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. पूण सगळे पॉलिटिकल पार्टींक लोक मरे आतां जावं काँग्रेस जावं बीजेपी आप लोकांक तेंचे कॉन्फिडन्स ना इतलें मुखार बरें जातलें म्हणून. सो अकॉर्डिंग टू मी हे न्यू भुरगीं भायर सरला. दीस इज अ न्यू मुवमेंट, नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. आनी तेसो उरपा जाय तो. म्हणजे भाशेन हे पॉलिटिकल पार्टी आतां काँग्रेसान चिंबडी धाडायली, आमी वचून चिंबडी धाडली, बरें आसा. पूण हो मुवमेंट तेंच्या हातीन उरपा जाय. कोण चलयत पडे तेंच्या हातीन तो मुवमेंट वचपा जाय. हे पॉलिटिकल पार्टी हातीन दिवपा जायना. आनी काँग्रेस तर आतां येयले ते हांवें सांगलें ते फायदो काडपा येयले. तोड तापलो आहा ते बाकरे भाजपा येयले. दॅट शूड नॉट बी परमिटेड. जावं काँग्रेस जावं खंयची पॉलिटिकल पार्टी. ओके. ना पूण विदाउट पॉलिटिकल पार्टी हे जावपाक शकता. इवन तुम्ही तुमचे एजिटेशन तुमच्या वेळार एजिटेशन जातालें तेन्ना तुमकां नाये म्हणल्यार बाबू नायक हांगेलो सपोर्ट मेळटालो. ताका लागून ते इतले फुडें पावले. विदाउट पॉलिटिकल हे नासतना, बॅकिंग नासतना असलें एजिटेशन वचपाक शकता काय म्हणून? कितें आहा मरे, आमच्या तेंपाक तें इंटरनल काँग्रेस ऑपोजिशन मेळटा. काँग्रेसान पळया बाबू नायक, दे डिडंट लायक समवन एल्स, बिली ऑर राणी. ते काँग्रेस इंटरनल ग्रुपू सपोर्ट करताले. द ऑपोजिशन पार्टी म्हणून ह्या वाटेन कोण नासले. आनी काँग्रेसान तेंगेले मनीस एक फॅक्शनाक सपोर्ट करता. आतां कितें आहा, शशिकला पूण शशिकला तेन्ना ते ह्या वाटेन कांय चलनासलो तेंगेले. ते घडते वाटेन बिशोली हिंगा कांय नासलें सारकें. सो वी यूज टू गेट सपोर्ट फ्रॉम बाबू नायक बिकॉज ही हॅड हिज ओन grievances with the Congress. आतां कितें जालां, these are political parties trying to come to power separately. काँग्रेस पावरां येवपाक करता. सो तेंकां हो इश्यू बरो मेळ्ळा बिकॉज देर इज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी नो. हो कितें पडे आवाज जाता बीजेपीचे विरुद्ध जाता, त्या लोकांक एकूच चॉयस आहा काँग्रेसाचो एज ऑफ नाव, आनी पार्टी ना. सो काँग्रेस इज पुशिंग इट बिकॉज बीजेपी उडोवया म्हणलें जाल्यार काँग्रेस आडी अशें जालें ना. सो दॅट इज काँग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी. I do not disagree with them. They are here to take advantage of the emerging situation, and they have to take advantage. तो सद्याक हो आता इश्यू जाता की नरेंद्र सावयकार म्हणटा आमचो एक्स MP आनी बीजेपीचो लिडर, ताणें एक तो ते जल्ले आनी एक वाळवय एक कॉमेंट घालो, ताजेर आतां सद्याक बोवाळ जाल्लो आसा. तुका एक हे तूं सावयकाराक वळखता, ही इज अ लॉयर ऑल्सो. सो सावयकारा सारको मनीस ताका आमी तो एक कशें चिंतून कितें करपी असो हे आसता. तो जेन्ना हो कॉमेंट काडटा, सो ताका तुजें पयलीं रिएक्शन कितें काय म्हण? म्हजें रिएक्शन मरे की हो सावयकार पळय आसा तो शिकलेलो मनीस. इज अ एडवोकेट, इज अ फॉर्मर MP. पण सावयकार रिप्रेझेंट्स द इनर फिलिंग्स ऑफ द BJP and RSS. आय बीन नोटिसिंग दॅट. तेगेले व्ह्यूज सारके हार्डकोर conservative RSS. So for me it is no surprise. म्हाका एकूच सरप्रायज की हो आमचो सावयकार हो एडवोकेट इज फ्रॉम जस्टिस फेर्दिन्स ऑफिस. तो तेगेलो ऑफिसांतलो तेगेलो ज्युनियर कितली वर्सां. आनी as we all know, Ferdin is a liberal modern fellow, but it does not look like that Ferdin has had any influence on him. He is still that RSS hardcore fellow. He is also from the student movement. No, student movement म्हण कितें आहा तेतूंत अखिल भारतीय ओडिताला जेन्ना कॅफे हे आयिल्ले कॉलेज येताले, he was on the forefront to oppose that. Student movement is one thing, but he is to me a hardcore Sanatanist, means believing in that old traditions of whatever you call. So that is not in consonance with modern reality. So what he has said, according to me, is precisely what he means, and precisely what the inner circle of the BJP means. He reflects that view. So it is not just a valuable comment. No. They well thought out comment, and the lokan chinpa jai baba ye BJP view. Whoever reads it must know this is the official view of the BJP. Whether you like it or not. Yes. So ताजेर लोकांचे आता रिएक्शन येतात. त्या बद्दल तू कितें म्हणपाक? नो, लोकल पण रिएक्शन येता तेंकां घडया हो कितें आहा मरे, लोक पळय मोस्ट पीपल आर फेन्स सिटर्स. कोण एक्शन घेवपाक तयार आसना.
पण एक मास मुवमेंट जालो वार येयले मागीर ते सगळे लोटून येताय. Yeah. सो मोस्ट फेन्स सिटर्स आतां दिसचे पडटा तांकां की बाबा हें इतलें तेंपट चलतालें तांकां गोडे आतां कोण लोक पायलां तेय पयस दिताय. सी नो वन वॉज हॅप्पी विथ वॉट इज हॅपनिंग. गोंयांत चलता इंडियेक चलता हॅप्पी ना लोक, पूण लोक कितें आहा लिडर ना मुवमेंट ना म्हूण बसून आसले. आतां हें जालें म्हणटच लोक लोकोवपा लागला आनी Okay. आयज न्ही फाल्यां हें गोडे मुखार वयतले. ओके. तर एक सद्याक गोंयांतले पॉलिटिक्स जर पळयले आनी हे एजुकेशन पळयले, इवन हे कॉक्रोच जनता पार्टी म्हणटा ते स्टार्ट जाले इंडियेंतल्यान न्ही, आमच्या अमेरिकासून. अमेरिकेंतल्यान जाता. हय. आनी हांव हो कितें विचारता तुका, आज सद्याक गोंयच्या पॉलिटिक्साकय बी सगळे आमचे गोंयचे पॉलिटिशियन पयर विजय गेल्लो, ताचे फाटल्यान आज सद्या एल्टन आनी युरी आहा, सगळे युकेंतल्यान. सो तो जो अमेरिकेंतल्यान मुवमेंट स्टार्ट जाला, तसोच गोंयच्या पॉलिटिक्साक युकेंतल्यान बी कितें जावपाक शकता अशें दिसता तुका? कितें आहा मरे, हें अमेरिकाक पॉलिटिक्स बीजेपीन स्टार्ट केलां. हो पळ येयलो कोण तो आमचो नरेंद्र मोदी, तो अमेरिका वचून हावडी मोडी बोडी सगळें केलें. फाटीन ऑस्ट्रेलिया गेलो, तो युके गेलो, सगळ्याक संवसारा वचून तो आमगे इंडियन लोकांले सपोर्ट घेतालो. आज काल चोयत लंडन थिंगा थावजंड्स ऑफ इंडियन्स थिंगा भायर येयले ओपोज करपाक हेंक सपोर्ट करपाक एज्युटेशनाक. ओके. सो भायर आहलो तो लोकांक दिश्टी पडलां की मोदी पयलो न्यू गेलो न्ही, ताका लोकांनी सपोर्ट केलो. पूण आतां लोकां सगळे भायल्यान आहा तांकां भितर आहा तांकां. काल सिडनी जालें, आज मेलबोर्न आहा हांव. आज फाल्यां मेलबोर्न एज्युटेशन इंडियन जालें. सो आख्या संवसाराक लोक आतां उठला की बाबा आमगेलो देश वी नीड अ न्यू चेंज अँड वी नीड एन ऑल्टरनेटिव्ह. आनी म्हाका दिसता हें जातलें. आतां कितें जालां, धर्मेंद्र प्रधान म्हूण पडे आहा मिनिस्टर, ताचें रेजिग्नेशन मानताय न्ही ते. तो गांवान ओरिसाचो. 1997 तो बीजेपीच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदाचो लिडर. ओके. ही इज आल्सो फ्रॉम स्टुडंट मुवमेंट अँड लिडर ऑफ द स्टुडंट मुवमेंट. आनी तो तेगेलें फर्स्ट एज्युटेशन ताका मार बी पडलो थिंगा. ते एज्युटेशनांत ही वॉज फायटींग अगेन्स्ट पेपर लिकेज जानकी पटनायकाल सरकारान. रेकॉर्ड शोज इट. सो आतां 30 इयर्स जायत येयलीं. 30 वर्स पास जालीं आनी वॉच मनीस पडे जो झुजतालो की पेपर लिकेज ना म्हूण, तो एड्युकेशन मिनिस्टर जालो. आनी तेगेले गव्हर्मेंटांत आतां पेपर लिकेज सारकी ह्यूज पेपर लिकेज जाली आनी तो देवपाक तयार ना. सो आतां एक सर्कल कंप्लीट जालें. पूण सर्कल कंप्लीट जाला पूण बदल कांय जावना. पेपर लीक केन्ना जातालो आतांय जाता. समजेल न्ही तूं? दिस इज द इश्यू. आनी दुसरें म्हणल्यार मरे कितें आहा न्ही सुशांत, आमकां आमची सिस्टम आहा, एक गव्हर्मेंट एक ऑपोजिशन. गव्हर्मेंटान राज चलोवपाचें. जो तर कोणूय कितें फाल्स करता तेजेर ऑफेन्स रेजिस्टर करपाचें, चार्जशीट घालपाचें, इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें, चार्जशीट घालपाचें आनी कोर्टान व्हरपाचें. आतां राहुल गांधी काल पयर वचून थिंगा प्रायम मिनिस्टर रेजिडेंसान बसलो भायल्यान आनी कितें धरनान केलो. तें फाल्स जालें म्हणटा बीजेपी म्हणटा तें सारकें ना म्हूण. आनी तेणें ताका अरेस्ट केलो, वयलो आनी रातचे 9 सोडलो. बरें आहा, तेणें कितें केलें न्ही, गव्हर्मेंटाक काम कितें तेजेर ऑफेन्स रेजिस्टर कर, ताका प्रोसिक्यूट कर, फेर इनफ. पूण तें पयले फावटी आमी चोयलां की गव्हर्मेंट पळय आहा, दे आर लिडिंग एन एज्युटेशन एगेन्स्ट ऑपोजिशन पार्टी. ते काँग्रेसाचे मोर्चा काडटा मरे. गोंयाकय काडलो काल सगळ्याक. पूण हेजें मिनींग कितें की काँग्रेस बीजेपी गव्हर्मेंट पळय आहा, तुमी तर मोर्चा काडपाक लागले, गव्हर्मेंट कोण चलयतलो? प्रोटेस्ट इज ऑलवेज फॉर ऑपोजिशन न्ही. तुम्ही भायर येताय, प्रोटेस्ट काडटा देखता, तुमगेलो गव्हर्मेंट सारको चलना. यू आर प्रोटेस्टिंग एगेन्स्ट युअर ओन गव्हर्मेंट. दोतोर बीजेपीची एक स्टायल आहा, ते ओपोजिशनाक बसून स्पेस दवरना, ते ओपोजिशन स्पेस म्हणून आपूणच हे करता. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हांवें चोयलो तें. देखून हांव सांगता तुका की हेजो आतां मिनींग की बीजेपी इज अनेबल टू डू वॉट दे आर इलेक्टेड टू डू. एज अ गव्हर्मेंट यू एनफोर्स लॉ अँड ऑर्डर. तुम्ही आतां ऑपोजिशनाचे मोर्चा काढाय, ते complete failure on the part of BJP as far as I am concerned. Okay. You are showing your inability to govern, inability to arrest those who are violating the law, and instead you are coming on the streets and charging at other political parties. Tenga lopsaka to morcha katai. That is not what your job is. Your job is to correct the wrongs. You are empowered to do it. आणि एक कितें काँग्रेसीन काळटान पुलीस हाडपाक येतात आनी हे काडटा पुलीस. ना एक्झॅक्टली. ते कितें जाता, आमगे पुलीस पळय आसा, ते पुलीस गव्हर्मेंट ऑर्डर दी ते वयता, तेंक पुलिसांक तर दाखयलें दोयें आनी तें काड म्हूण सांगलें, पुलीस सांगता तूं काड म्हूण. किंतु आमगे पुलिसांक कोणाक दमना टू चॅलेंज दी गव्हर्मेंट. कित्याक दे आर डिपेंडंट ऑन देम फॉर एवरीथिंग, ट्रान्सफर, पोस्टिंग सगळें.
So there are very few officers who may stand up and say, "Yen doini, yen kade mo sangpa konan domna." So when government agitation kale, then kon bond kotlo. It is a government agitation. That is why I am saying government cannot agitate on the streets because the missionary is with them. You can't come out on the streets and check. I'm hogli meli mare hal government rostarile. Police and attendants hogli loka maरून नोडोइतले. It can't be permitted, man. सो तूं आनी हांव जेन्ना मेळटा इश्यू खंयचोय स्टार्ट जावं आनी निमाणे कडेन ते पॉलिटिक्साचेर आयले बगर आमगे ते गाडी सारकी त्या हाचेर चलना. सो म्हाका एक तुजे कडल्यान जाय आशिल्लें की सद्याक हांवें तुका उदळ म्हणलें तशें दीस कॉक्रोच पार्टी हे मुवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका. गोंयाकय आतां एक आतां की आमचे गोंयकार जे युकेक सेटल जाल्ले आहात थंयच्यान आतां रिएक्शन्स येवपाक लागल्या स्पेशली गोंयचे आतां ओपोजिशन आहात ते थंय कॉन्सन्ट्रेट करपाक लागले. विजयान तर म्हणला विजय पयर वचून आयलो विजय इज सेयींग दॅट आमी थंय आमी आमचो एक स्टार्ट करपाचो आहा म्हणून युकेक भितर. ताचे पयलीं आरजीकय ते सपोर्ट करताले. आतां सद्याक आमचो युरी आनी एल्टन थंय गेल्लो आहा. सो हे जर हे पळयलें जाल्यार तुका कितें दिसता गोंयचे पॉलिटिक्साक आतां युकेंतल्यान कितें नवें हे मेळपाचें आहा कितें मेळपाचें आहा अशें दिसता तुका? कितें मरे सुशांत, तूं आनी हांव मेळ्ळ्यार इन पॉलिटिक्स समहाव गोंया मरे लोक तकले आहा रादार म्हणलो पॉलिटिक्स खूंय मेळून पॉलिटिक्स कमेंट करता. म्हाका जायत इंट्रस्ट आहा पॉलिटिक्सा भायर पूण तेजेर व्हडलें डिस्कशन चलना. सगळे अरे कितें जातलें कितें अशें कितें जालें म्हूण कोणा खबर लोकां तकल्यान हांव सारको पॉलिटिक्स बरें जालें. सो हें पडे आहा इंग्लंडाकू हें कितें जालें हें स्टार्ट केलें आर्जीन. आमी गोंयचे पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत बसून नासल्यो. आरजी म्हूण ती इसेन्शियली ती इंग्लंडात स्टार्ट जाली स्विंडन. तिंगा कोण फादर आसलो पाद्री तेणें त्या सगळ्या लोकांक केलें आमी गोंय सांबाळया म्हणून आनी तांकां मनोज परब लिडर मेळ्ळो गोंयांत. आनीक फ्रॉम स्विंडन कितें जाता आमच्या ह्या वटेन लोक पळय आहा चड करून कॅथलीक लोक आनी आतां हिंदूय लोक जायतो भायर आहा. आनीक आमचे गोंय आहा ते कितें जाता ते जाणटे वो ते भुरगे ते थिंगा जोडीचेर ते पयशे दोटाय तेजेर आसता. सो ते लोक सांगते आमगे गोंयकार आयकता आनी आरजी तेणी सगळे ते व्हॉट्सएप हे ते मेसेज धाडल्यो सोशल मिडिया आनी तुमी चोयले ते भाशेन आरजी आवाज नासतना पार्टी जाली तेणे अरावंड 10% वोट घेतलो विदाउट एक्चुअली शोईंग द स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड. एवढे मोर्चा मिटींग बी कांय नाही. सो हेर पॉलिटिकल पार्टी पळय आहाय जावं JFP जावं काँग्रेस तेणे आतां दिश्ट पडला बाबा गोंयकार थिंगा आहा पूण तेंगे हिंगू तर चलता म्हणून कळ्ळें दिश्ट पडलें ते. सो सगळे आतां पॉलिटिशियन थिंग वचपाक लागले. आनी दुसरी रिजन कित्याक आतां देखून येयलां की बाबा ते आरजी आनी त्या गोंयकारांले आतां बरें ना. कितें जालां हिंगा आरजीन हिंगा मातशें आरजी फेल जाली हिंगा आतां तेंगेलें सगळें तो रिजायन जालो मनोज परब आनी हो मनोज परब वॉज इन टच विथ दोज गोन्स नॉट अदर लिडर्स. सो तेंगेले आतां लोकांक कितें जालां आमी इतलें केलें आमी इतले पयशे धाडले आनी हिंगा सगळी भानगड जाली. So lot of these goons there may not be with RG anymore. कितें आरजी फुटली शिवो आरजी वीक जाली आनी ते सपोर्ट करचे ना. आनी ते सपोर्ट करचे ना कोणाक कोतोले एट्रॅक्ट करपाक गेले आतां जावं JFP आनी गोवा काँग्रेस म्हणजे बाबा ते नाका न्ही आमी आहा अशें म्हूण सांगपाक. दॅट आय एम व्हेरी क्लियर ऑफ दॅट. पूण थंयच्यान कितें जाता काय जातलो काय म्हणटा मुवमेंट गोंयच्या बऱ्या खातीर कितें जावपाक ना बऱ्या खातीर म्हूण ते गोंयकार भायर आहा ते कितें कोताय ते गोंयचे बऱ्या खातीर कोता दॅट आय एम 100% शुअर. ते भायर पयशे काडून आनी ते कितें ते व्हडले रिच न्ही ते ऑर्डिनरी पीपल थिंग सादे लोक आनी ते आपणाले कितें थोडे सेविंग करून हिंग पयशे धाडटा गोंयचे बऱ्याक नो डावट इन माय मायंड. पूण हिंग गोंयचे बऱ्या जाता जायना तो इश्यू डिफरंट. तेंगेले चिंतप बरें आहा आनी कितें आहा आमगे गोंयकार खूंय आसूं ते आपणा गांवांत चिंतता सदांच. आनी पयलेसून आफ्रिका कुवेट लेगून गोंयकारा पासून उबो रावप आनी जात ते भाशेन हेल्प केलां. पूण हिंग जायना जाल्यार कोतो कितें आतां हिंग फायल जालें थिंग ते आरजी दिलो ते पयशे सारके मोडूना सगळे फेल जाले शेव. सो आतां जर तूं पळयलें तूं म्हणटा आरजीक येना आनी तूं म्हणटा आतां गोंयचे लोक BJPचेर बेजारय आसात आनी रस्त्याचे लोक येतात त्या प्रमाणे दिसताय बी. सो आतां गोंया खातीर जर हे जाल्यार ऑल्टरनेटीव कोण आतां काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड कोण कितें आहा एज ऑफ नाव ऑल्टरनेटिव्स आर BJP हात जाली existing Congress, AAP, even RG or JFP, these are the existing parties. आता
हो तर मुवमेंट बरो पावरफुल जालो बिफोर इलेक्शन्स हम्म. and it converts into a political party, तेन्ना another force will be there. कोण आता या Yeah, ते cockroach Cockroach हय party. हम्म. होय त्या cockroach आय त्या गोडे फाल्यां I don't know what will happen. हम्म. But at some point of time, as happened in नेपालाकूय जालें, हम्म. बांगलादेशाकूय जालें, की जाता असो मुवमेंट जालो तेंचो मागीर एक पॉलिटिकल मुवमेंट जाता. हम्म. तेच जालें जाल्यार a new force may be there, ओके. but may not be immediately because Goa elections are due shortly. हम्म. Karnataka may not be or maybe, I don't know. But in the long run, I would expect and hope the movement becomes a new force going in a new direction. हम्म. Because Maka, the Congress or BJP or AP, a mukar, एक पाका आमगे country, new direction वतलो दिसना. तेच काय लोड तेच जेन घुसतले. हम्म. So we need a new movement and a new direction. हम्म. That only हे पड भुरगे आता हाय. तेंच्यान दाखोवपा जाता. They are new force. आणि ते आता संसार दिसची पडटा. हम्म. And they also have support all over the world. ओके. So संसार चोवन त्या गोडे आमकां कितें न्यू डायरेक्शन सो एक्झिस्टिंग सिच्युएशन गोंयांत भितर हय हे हो फोर्स जर आसलो हम्म. तांकां कोण नाही हो बऱ्या आ- ऑपोजिशन आ- पार्टीन पडलें न्ही ऑटोमॅटिकली Yeah. कितें जाता तें ऑपोजिशनाक बऱ्या पडलें हय आतां विदीन ओपोजिशन म्हणजे आसा एकठांय काय आनी आसा ना आसा ते एज ऑफ नाव दे आर नॉट एकठांय बट सर्कमस्टान्सीस मे फोर्स देम टू कम टुगेदर कितें जाता तुका दिश्टी पडटा तूं बुडटा म्हूण सगळे बुडटाय म्हूण तेजो तूं ओपोनंट लेखून आतां दोन सगळे वचटाय न्ही ते जावपाक शकता सो तूं हेजो सगळें सिच्युएशन पळयलें सद्याची गोंयची राजकीय परिस्थिती स्टुडंट्स आनी लोक हातूंत आमचे भितर आशिल्लो अनरेस्ट हेजो सगळेंच पळयल्यार तुका आर यू होपफूल दॅट समथींग वील हॅपन एज आय हॅव टोल्ड यू इन 1970s ते आमगे छत्रा युवा संघर्ष वाहिनी तेन्ना I was young and hopeful that my country will go in a proper direction. And तेन्ना आतां हांवें चोयलां की आमी आनी चायना बारबरी आसले इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट चायना भरपूर मुखार पावले तेणी आपणाली सिस्टम काडली आनी तेणी मरे दे फॉरगॉट द पास्ट ते अंडर माओ दे पास्ट सोडून दिले तेणी आनी ते मुखार गेले आमी मुखार वचपाक फाटीं वयताय आतां ते आदल्यांचे उलयताय ते हें आहलें तें आहलें म्हूण तें आमकां पोटान पडना सो म्हाका दिसता न्यू जनरेशन पळय आसा तें आदलीं सोडून मुखार वयतले आनी वी नीड सच ए थिंग आनी तेच जालें जाल्यार आमी कंट्री वी कॅन चॅलेंज द चायनीज वी कॅन चॅलेंज एनी वन आनी मरे सुशांत तुवें चोयलें जायत आमचो लोक पळय भायर वयता जस्ट सी हाव कितले थिंगा सायंटिस्ट आहा कितले नोबेल प्रायज विनर्स आहा भायर आहा ते एकलो आमचे इंडियेक हिंगा कोण वयर चडला लास्ट 70 years एक नोबेल प्रायज मेळ्ळें इंडिया आसलो 500 बायले मेळ्ळे इंडियान दॅट मिन्स दिसची पडटा की आमी लोक तकलेन हुशार वी कॅन स्टँड अप टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड बट आमचे गांवांत देशांत हें पळय एन्शियंट सनातन ऑर कितें हिंदुत्व म्हणटात हेजेर आमी मुखार पावना वी नीड टू लीव द पास्ट ओके अँड मूव फॉरवर्ड एज द चायनीज हॅव डन सो हे आतां आमी ह्याच हाजेर आमी हे डिस्कशन काबार करता आसतना तुका जर एक मॅसेज दिवपाक जाय कितें दिवपाक शकता मरे म्हाका मरे सुशांत एक मॅसेज दिवपाक जाय ही मॅसेज म्हण ती म्हाका पुलिसांक आनी हे मॅजिस्ट्रेट एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट आनी केद मॅजिस्ट्रेट आहाय तांकां मीन्स कलेक्टरेट हय तांकां दिवपाक जाय बाबा हे पड झुजताय ते आमगेले लोक आनी दे आर फायटींग फॉर अ गूड कॉज हे पुलिसांक गेलो धंदो चोयलो हांवें म्हाका जायत पाटी मार बी पडला पयलो की ते एक पाटी ऑर्डर दिली ते लोकांक फाटीं फुडें चोयनासतना मार बार गायन उडयताय हें सारकें ना एक उगडास दवराय पुलिसांक सांगता आतां पयले भाशेन संवसार ना आतां सगळें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जाता कोण पुलिसांक कोणा मारला तें रेकॉर्डिंग येता आनी हे मुगेल भाशेन हे मनीस बरें हें आतां मुवमेंट मुखार वचपा आहा आनी मुखार वचप तें आदले भाशेन चलपा ना तुवें मारलो न्यू गव्हर्मेंट येता तो फाटलें तूं तेंच जावपा ना हे मनीस आतां पावर पडलो हे कोण पड मुस्ती केल्या पुलिसांक मॅजिस्ट्रेटांक कायद्या भायर पड कितें केलां तांकां फारीक करूंक पडटलें ते पासत माय मेसेज टू ऑल दीज पीपल सांबाळ्याय कितें कोताय कायद्यान कोराय लोकांक त्रास कोनाकाय तुमकां सरकारान सांगलें म्हूण ऑफेन्स रेजिस्टर करून दांडी मारून इंजर करून उडय नाका तुमकां हे मुखार तुमगे आन्सर करूंक पडटलें आनी माय रिक्वेस्ट टू द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट्स एज अ लॉयर प्लीज बी लिबरल बिकॉज हे पुलीस कितें कोताय कोणाचेर ऑफेन्स घाता आनी कोर्टांत कोताय माय रिक्वेस्ट टू द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट इज लिबरल इन द मॅटर ऑफ ग्रांटींग बेल जस्ट बिकॉज पुलीस येना आनी तुमचे मुखार केलें म्हूण तांकां जेलांत धाडनाकाय
ओके You have a social and moral and legal responsibility to see that people are unnecessarily being harassed, are not incarcerated without bail. या लोकांक bail because they are या लोक चोर पावस नाही. They are fighting for a public cause. And the judiciary must be responsive to the situation. And unless it is exemplary case, bail should be granted in routine manner. That is my request. Also to the judicial magistrate, not to be too technical. सो ह्या हाजेर आमी ही आमची भासाभास थांबयतात. एक जे की दोतोराक उदळ म्हणटा तशें की जेन्ना सामको प्रेशर आसता तेन्ना कोण तरी वयर येता आनी कोण तरी वयर येतकीर जे बाकीचे जे कोण आसात ते ताका सपोर्ट दितात. आनीक सुरवातेक जर इवन येदे आमी दोतोर आमी म्हणटा पळय येदीशी जर किटकी बसून पेटली आनी ताका जर वारो मेळ्ळो मागीर तो उजो जाता. हय. सो म्हाका दिसता आतां तशें जावपाक लागला. सिच्युएशन जाता अशें. हय ते म्हाका दिसता. आनी एक तुगेले एक इंटरव्यूआक हांवें आयकलां की तूं म्हणला की स्टुडंट जर आपूण जावन मुखार येता ताजे इतलें आनीक बरें सिच्युएशन खंयचें ना म्हणून. कारण हय. हे तूं म्हणटा तशें हे भुरगे शिकिल्ले हांकां आपल्याले फुडार कितें जावपा जाय तांकां पळोवन गेल्ले आहा. ते जबाबदारी बी आमी तांकां अशें म्हणपाक शकना की हे भुरगे हे असले आनी हे भुरगे सामके वीथ आमी म्हणटात ते वीथ कन्विक्शन फुडें आयिल्ले भुरगे. म्हाका दिसता जर तशें कितें जालें हाजे पयलीं आमी पळयल्या स्टुडंट तुगेले तुमचे हाजे वेळार सरकारूय पडल्यात. एज्युकेशनाचे स्टुडंटाचे बोवाळ करून सरकार हाल्ल्यात. सो म्हाका दिसता की जर स्टुडंट मुवमेंट जर फुडें येता आनीक जर एक तातूंतल्यान एक जबाबदार नागरीक जर फुडें येतात जाल्यार म्हाका दिसता की ताजी इतल्यान बरें सिच्युएशन खंयचें नासतलें. सो आमी तोच एक आमी एक आशावाद धरून ही आमी चर्चा हांगा थांबोवया. देव बरें करूं. आनी आमी सगळे पळोवप्यात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.